मडगांव कितें आयोग जाल्यात लोकांची बेश्टी गर्दी आसता. काल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंतान असेंब्ली भितर कॅटेगरिकल स्टेटमेंट केला. हांव म्हणटा कॅटेगरिकल स्टेटमेंट दॅट देर इज नो शॉर्टेज ऑफ डॉमेस्टीक गॅस सिलिंडर. आता लोकांक कशें जाता, हांव लोकांक ब्लेम करना, लोक भितात आनी लोकांक दिसता की गॅस काबार जाता जाल्यार गॅस मेळपाना म्हणून लोकांचे लायनी पडल्या एका हाजेर. जशें पेट्रोलाक फाल्यां मातशी एक बातमी येत पेपराचेर की पेट्रोल 4 दिसांनी वाडटलें म्हणून. सगळे पेट्रोल पंपाचे लायनी लागता पेट्रोल भरपाक. जणू काय पेट्रोलाची टांकी भरली की जालें, पयशे सेव जाले. तशा पद्दतीन तें गॅसाचें जालां. सगळें आतां हांव काल पळयतालो सगळे कडेन गॅसाच्यो लायनी. ताणें कॅटेगरिकल सांगलां की डॉमेस्टीक हें पळय आसा ताका कसलोच प्रॉब्लेम ना, तेन्ना लोकांनी बेश्टेच पॅनीक जावचें. पूण थोडे रेट एक्स्ट्रा लावन कितें विकतात ना, दॅट इज सेंट्रल गव्हर्मेंट पॉलिसी. त्या गोवा गव्हर्मेंटाची पॉलिसी न्ही, गव्हर्मेंटाची. गॅस सिलिंडराचेर काल चीफ मिनिस्टरान परत सांगलां की आमी वी आर ऑलरेडी प्रायम मिनिस्टरान 3 मेंबरांची कमिटी केल्ली आहा. ऑल द 3 आर द चेअरमॅन्स ऑफ द पेट्रोलियम कंपनीज. तांचे कडेन चीफ सेक्रेटरी इज डायरेक्टली इन टच. सो ताजेर कितें तरी 1-2 दिसां भितर स्टेटमेंट